Savio Coutinho addressed the media, urging Margao citizens to attend tomorrow's municipal council meeting. He appealed for public support and active participation. Good evening. आज ही प्रेस ब्रीफिंग घेवपाक आमचे बरोबर आसा बाय लालन पार्सेकर, लिंकन गोम्स, दामोदर रॉन्सकर, कामिलो कामारा, इम्तियाज सेर, अनवर नारू, देव पार्सेकर, सहदेव पार्सेकर आणि आर्किटेक्ट कार्लोस ग्रेशस. कारण म्हणल्यार फाल्यां मारगांव म्युनिसिपल कावन्सिलाची मिटींग आसा. 28 पॉयंटाचो अजेंडा दवरलो आसा तांणी आनी कावन्सिलाची मिटींग आसा आनीक आमकां ऑर्डिनरी मिटींग ती फाल्यां 11 आनी आमकां ही प्रेस ब्रीफिंग घेवपाक कारण कितें म्हळ्यार आमकां एक कॉल दिवपाक जाय मारगांव म्युनिसिपल कावन्सिलराकय बी ताजे भायर जे मडगांवचे ट्रेड लायसन्स आनी जे इफेक्टेड टॅक्स पेयर्स आसात, इफेक्टेड लायसन्स होल्डर्स आहात तांकां एक कॉल दिवपाक जाय की फाल्यां जेन्ना हें रेजोल्युशन जें घेतिल्लें 27 फेब्रुवारी 2025 फीज हायक करपाक रेजोल्युशन घेतिल्लें आनी तुमकां सगळ्यांक खबर आसा तुमच्या माध्यमांतल्यान तुमकां एक बायट दिल्लो मिटींग सोंपतकीर चेअरपर्सनान की आमी फक्त 10 ते 15% वाडयला म्हणून एकदम भरमसाट वाड नाका हें सगळें ताणें भाशण दिवन ताणें सांगिल्लें की आमी फक्त 10 ते 15% वाडयला. पूण जेन्ना आमी तें नोटिफिकेशन पळयलें फियाचें तेन्ना कॅल्क्युलेट करून पळयलें जाल्यार 10 to 15% म्हणटा कांयच नाशिल्लें पूण उलट 400, 500, इवन 1000% वाड पळयल्ली आसा. तेन्ना आनी जेन्ना आमी सिटिजन्सान आनी टॅक्स पेयर्सान एक हें केलो आवाज दिलो की हाजेर हें ओपोज करचें म्हणून त्या टायमार कावन्सिलरांनी बी हाजेर आवाज केलो आनी कावन्सिलरांनी बी मानलें की आमी हो रेजोल्युशन घेवना म्हणून. कावन्सिलरांनी मारगांव म्युनिसिपल कावन्सिल चीफ ऑफिसराक तेजे भायर DMAकूय पत्र बरयलें, लेटर्स बरयले, मेमोरेंडम दिलें की हें रेजोल्युशन रॉंग आसा आमी हें घेवना म्हणून. सो इनस्पायट ऑफ दॅट जें रेजोल्युशन कन्फर्म जायनासतना लोकां कडेन रिवायज फीज घेवपाक लागले आसा हाय दरा प्रमाणे वीच आमचो निशेध आसा तांचेर. आतां जेन्ना कन्फर्मेशन येता त्या टायमार आमी कावन्सिलरांक टायम मागता जेन्ना तुमकां खबर आसा की हें रेजोल्युशन 27 फेब्रुवारी ते जे डिस्कशन जालें त्या प्रमाण ना त्या टायमार तुमी हाजेर ओपोज करचो आनी हें कन्फर्मेशन जावपाक दिवचें न्हू म्हणून आमची मागणी आसा. आमी मागता जे कावन्सिलरान बरोवन दिल्लें आसा ताणें बी हें कन्फर्मेशन सपोज ताणें तें बरोवन दिल्लें तें सारकें आसा जाल्यार तेणी हाजेर ओपोज करचो आनी ही फी हायक आहा ती हें रेजोल्युशन रॉंग आहा म्हण सिद्ध करचें. आनीक जायना सपोज ह्या BJP कावन्सिलाक ह्या मडगांवचे जे BJP कावन्सिल आसा तांकां सपोज दिसता की आमची मेजॉरिटी आसा जाल्यार हांव ऑपोजिशन कावन्सिलराक आनी एक मागणी करता की डिविजन ऑफ वोट्स मागचे, वोटींग जावचें. कित्याक हें रेजोल्युशन जें आसा 27 फेब्रुवारीचें हाजेर डिस्प्यूट जावन आसा. थोडे कावन्सिलर म्हणटा आमी घेवना, थोडे कावन्सिलर आहा ओके आहा तोंड शिवून आसा ते कांय म्हणना पूण इनडायरेक्टली ते मान्य करता तें घेतलें म्हणून कित्याक तांचो एक गॉडफादर आसा. सो आमी ऑपोजिशन कावन्सिलरांक एक एपील करता की हाजेर डिविजन मागचें, हाजेर वोटींग मागचें कित्याक लोकांक आनी मडगांवकारांक आनी जे ट्रेड लायसन्स होल्डर्स आनी टॅक्स पेयर्स आसात तांकां कळून दी खंयचो कावन्सिलर हे वाडेक सपोर्ट करतालो. सो आमी मागता की डिविजन ऑफ हावस घेवचें आनी वोटींग जावचें ह्याचेर इन केस तें स्क्रॅप जायना जाल्यार. सो ही आमची मागणी. आनी एट द सेम टायम आमी अपील करता की जे टॅक्स पेयर्स आहात, जे लायसन्स होल्डर्स आहात, जांकां इफेक्ट जाल्लो आसा तांणी 11 वरांचेर मुद्दाम मारगांव म्युनिसिपल कावन्सिल ह्या मिटिंगेक हजर जावचें, प्रेजन्स दवरचें आनी विटनस करचें की खंयचो कावन्सिलर ह्या वाडेक सहभाग आसा, खंयचो कावन्सिलर ह्या वाडेक सपोर्ट करता हें लोकांकूय कळून दी म्हणून आमी लोकां आतां मागता की तांणी थंय येवचें. आतां ही जाली एज फार एज द रेजोल्युशन इज कन्सर्निंग लायसन्स फीज. मागीर आमी जेन्ना अजेंडा पळयता जाल्यार अजेंडाचेर आमगे कितलेशे आयटम्स मेळटा जे फाल्यां डिस्कशन जावपा आसा आनी जाचेर रेजोल्युशन जावपा आसा.
एक सामको नोट वरती म्हणटा तो आमी कंटिन्युअसली घेत आसा तो म्हणल्यार रिगार्डिंग मल्टी लेवल पार्किंग. आतां इनिशियली मल्टी लेवल पार्किंग हो एक कॉम्प्लेक्स बांदपा आशिल्लो कॉन्क्रीट आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर आनी मिन्स कन्स्ट्रक्ट करपा आशिल्लो. आनी तातूंत आमकां आयकूं येतालें तेन्ना 135 कार्स 160 कार्स दोन भाशेन प्लॅन जाल्ले. आनी आतां जेन्ना हो कावन्सिलरा मुखार जो येता इट इज ऑटोमेटेड इलेक्ट्रोमेकॅनिकल 5 लेवल पाजल पार्किंग सिस्टम आनी ताका फक्त 70 काराचे. कित्याक जेन्ना पार्किंग लॉट ऑफ कन्स्ट्रक्शन करपाचो आशिल्लो प्रपोजल तेन्ना कावन्सिलर म्हणटाले आनी जे चेअरपर्सन म्हणटालो की कितलोसो प्लेस वेस्ट जाता बिकॉज रॅम्प आसा म्हण वयर वचपाक रॅम्प लागता आनी कितलोसो प्लेस वेस्ट जाता. आतां जेन्ना तुमी हायड्रोलीक म्हणटा जाल्यार एक्स्ट्रा कार्स पार्किंग जावपा सुवातेर कमी जावपाक लागले फक्त 70 कार. आनी आमचो आर्किटेक्ट कार्लोस एक तेजा बरो प्रपोजल दितलो कॉस्ट इफेक्टीव हाजे उपरांत. सो हातून दिसून येता की हो जो प्रपोजल आसा ऑफ हायड्रोलीक पार्किंग हो टॅक्स पेयरांचेर एक बर्डन जातलो कित्याक हेजे मेंटेनन्स आसा. आनी ह्या हातून प्रपोजलान फक्त 5 वर्सांचोच मेंटेनन्स दाखयता ह्या हेजे जो कोण सेटअप करतलो तो. सो कावन्सिलरान मातशें इल्ली तकली लावची आनी मागच्या पयसल्यार ताचो मेंटेनन्स कॉस्ट कितलो जातलो कित्याक इट इज बाउंड टू बी अ व्हायट एलिफंट. हे 100% एक व्हायट एलिफंट जातलो आनी एक स्क्रॅप जातलो कांय काळान कित्याक हांचे कडेन आपले ओन हायड्रोलीक ट्रक आनी जेसीबी आहा ते टायम टू टायम रिपेर करपाक जायना टायम टू टायम मेंटेन करूंक जायना. आनी हो येदो सिस्टम हेंचे कडेन कितें सुमार जातलो ते कळून येयल्ले आसा. इट वील बी अ व्हायट एलिफंट एंड अ ड्रेन ऑन म्युनिसिपल टेरिटरी. आनी एक आयटम आहा म्हणजे ओल्ड बस स्टँड. ओल्ड बस स्टँडाचे डेव्हलपमेंटाचो प्रपोजल आसा आनी त्या ब्रीफ नोट तो सर्क्युलेट जाल्लो आसा म्युनिसिपल अजेंडा बरोबर. थंय ते सांगता की 70 गाडी आहा म्हण थिंगा. आतां सगळें खबर आसा ऑमलेटी गाडी आनी जे गाडी आसा 70 गाडी तर मेजूं मेळना आसा थोडे आसा. सो आतां तेंक रिहॅबिलिटेशन करपा खातीर आनी वेरियस अदर डेव्हलपमेंट वर्क्स रिहॅबिलिटेशन ऑफ एक्झिस्टींग गाड्यास हँड कार्ड्स म्हणटा. आतां दीस इज द प्रायम लँड सांगपा म्हळ्यार हाजेर बी 2009 आमी प्रपोजल घातिल्लो फॉर मल्टी लेवल पार्किंग. ताजे उपरांत तुमकां उगडास जाताला पळया एंटायर मिडिया मडगांवच्या आमदारान एक व्हडलो सामको एम्बिशियस प्लॅन काडलो की थंय एम्फी थिएटर घालतलो म्हण. यू कॅन रिकलेक्ट एम्फी थिएटर घालतलो म्हण ताणी एक प्रपोजल घातलो. खंय गेलो एम्फी थिएटर आनी लास्टाक तुमी गाड्या रिहॅबिलिटेशन म्हणटा. रिहॅबिलिटेशन जायच ना न्ही. ओल्ड मार्केटाक एक लँड एक्वायर करून दवरला थंय परमनंट रिहॅबिलिटेशन जावपा आशिल्लें तें तशें आसा. आनी हो प्रायम लँड जंय एक्चुअली पार्किंगाची चड गरज आहा. पुलीस स्टेशन आसा पुलीस ट्रॅफिक सेल आसा थंय. ट्रॅफिक सेल सगळे कडेन ताळो दिवपाक वयता रॉंग पार्किंग केलें जाल्यार. तुमचे ओन ट्रॅफिक सेलान सपोज कोणा वचपा जाय नो पार्किंग त्या रोडार पार्किंग करून तुमचे बरें येवपा पडटा. सो स्कूल्स आसा बँक्स आसा गोवन विद्यानिकेतन आसा. सो हे इतले जे हे आसा पोस्ट ऑफिस आसा तांकां पार्किंग खंय पार्किंग लॉट डेव्हलप करपा सुवातेर हे प्रायम लँडाचेर तूं आनी कितें तरी वोट बँक तुजी तयार करपाक सोदता एट द कॉस्ट ऑफ पीपल ऑफ मारगांव एट द कॉस्ट ऑफ गोवा. हे आमी सहन करून दिवपा ना. हे मडगांवच्या आमदाराचे सामके माथ्या वयल्यान गेल्ले आसा लोकांच्या. सो जे कितें बऱ्या पडटा मडगांवाच्या बऱ्या पडटा तें करचें. न्हू तुजी वोट बँक एट द कॉस्ट ऑफ गोवन्स आनी गोवन लँड स्पेशली ही एक शिटकावणी दिवपा सोदता आमी. ताजे उपरांत आनी एक प्रपोजल आसा जो म्हणल्यार पार्किंग ऑन ट्रॅफिक सेलान एक प्रपोजल दिल्लो आसा मारगांव म्युनिसिपल कावन्सिलाक की हे करच म्हणून पार्किंग ऑन रोड्स पे पार्किंग करच म्हणून. आतां होच प्रपोजल कांय म्हयने आदी म्हाका दिसता फेब्रुवारी मार्चाक केन्ना तरी म्युनिसिपालिटीन ऑलरेडी रेजोल्युशन घेतिल्लें आसा की करतालो म्हण तें पण आज पासून कांय जावना. तोच प्रपोजल परतून येता. उणे 5-6 फावट येयला होच प्रपोजल पूण हें केन्ना जायत ना. ट्रॅफिक सेलाचो हो इंटेंशन फॉर पे पार्किंग ऑन रोड्स कितें आहा ते सो दॅट स्ट्रीम लायन जावपाक ह्या पेजर पार्किंग ना जावचें कित्याक आयडल पार्किंग चड जाता. जो सकाळीं पार्क करता तो राती सुद्दां थंयच आसता आनी जो कोण एक्चुअल विजिटर आहा ताका 5 मिनटां सुद्दां पार्किंगाक प्लेस मेळना म्हण हें प्रपोजल आशिल्लो पूण हो केन्ना जायच ना. येता वयता रेजोल्युशन घेयत आसा पूण अक्षरशः हें जायना. सो हे नदरे हाडपाक सोदता आमी. ताजे उपरांत आनी एक प्रपोजल आहा म्हणटा तो म्युनिसिपालिटी हाजेर
डेव्हलपमेंट ऑफ पार्किंग लँड एक्वायर्ड एट मालबाट. आता मालबाटा एक लँड एक्वायर केल्ले बरोबर पयले समवेर इन 85, 86 आनी थंय कितलेशे एनकरेजमेंट जाल्ले ना न्ही एनकरेजमेंट जाल्ले आसा. मागीर एक जीम म्हण घातिल्लो. तो जीम मागीर कोण खंय तरी एक महिला मंडळा ताब्यान गेलो फॉर कितें म्हणटा सेल्फ हेल्प ग्रुपा ताब्यान गेलो. सो जीम आसा आतां ते म्हणटा की हॉल घालचो म्हणटा एक हॉल घालपाक सो दॅट इट वील डिरायव रेव्हेन्यू म्हणटा ते हे करून हॉल घातले जाल्यार रेव्हेन्यू येतलो म्हणून म्युन्सिपालिटीक. सो हाजेर आमी सांगपाक सोदता तुमकां कितलो सुमार रेव्हेन्यू त्या जिमांतल्यान मेळ्ळो हें तुमकां ऑलरेडी पयलें आसा समजलो. सो वेदर हे तुम हॉल सुद्दां घालता ते आनी कोणाक बेनिफीट जावपाक जे प्रायवेट जे महिला मंडळ बी आसा सेल्फ हेल्प ग्रुप आसा तुमचे जे वोट बँक आहा ते त्या खातीर तूं म्युन्सिपालिटीचे फंड घेवन थंय हें घालपाक सोदता हो एक आमकां चॅक करपाक जाय. आनी सेकंडली जो लँड एक्वायर जाल्लो आसा तो मातसो पयलीं डिमार्केट करचो. खंयच्यान एनकरेजमेंट जाला खंय सुद्दां लँड तो आसा तो पयलीं पळोवचो. कित्याक पॉलिटिकल बेनिफिटा खातीर पयलीं तुमी सगळ्यांक जाय तशें एनकरेज करपाक दितात आनी मागीर तुमी सांगता की हें घालता फॉर रेव्हेन्यू पर्पज. हें रॉंग सांगपाक. सो पयलीं सुद्दां म्युन्सिपालिटीन चॅक करचें की जो जीम आसा तो तांच्या ताब्यान आसा काय आज पासून आनी कोणा ताब्यान आसा काय ना तो पयलीं मातशें क्लॅरिफाय करचो. ओके. सो ह्यो सगळ्यो गोश्टी आहा म्युन्सिपालिटीच्यो म्युन्सिपालिटी कावन्सिलाचेर. सो हे आमी लोकां मुखार हाडपा खातीर ही प्रेस ब्रिफींग घेतिल्ली आसा आमी आनी मागता आमी की फाल्यां जे हे आसा आमचे इफेक्टेड ट्रेड लायसन्स होल्डर्स आहा तांणी मुद्दाम 11 येवचे हो एक स्पेशल रिक्वेस्ट आमकां आनी पळोवचें की खंयचो कावन्सिलर ह्या वाडीक ह्या रेजोल्युशनान जो रेजोल्युशन घेवना त्या रेजोल्युशनाक सपोर्ट करता वा ना ते मातशे लोकांनी येवन पळोवचें. आनी कावन्सिलरान थंय मागता की जाता ते भाशेन डिविजन मागचें इन केस ते तो रेजोल्युशन स्क्रॅप करपाक तयार ना चेअरपर्सन आनी जे बीजेपी रुलींग कावन्सिल आसा तें जाल्यार ओपोजिशन कावन्सिलरान मागता आमी की डिविजन मागचें. कित्याक लोकांकूय कळून दी खंयचो कावन्सिलर ह्या वाडीक ह्या एक्झॉर्बिटंट जी हायक आसा ताका सपोर्ट करता ते लोकांक कळून दी. एक रिक्वेस्ट करता फाल्यां 18 जुलय 11 o'clock प्लीज बी देर आनी तुमीच चोयात कोण कावन्सिलर खंय सपोर्ट करता तो आनी दूध का दूध आनी पानी का पानी जातलें. थँक्यू. नमस्कार. तुम्ही आता ऐकले सावयव सरान आमच्या काही प्रश्न मांडले. म्हाका एक आख्ख्या गोंया राज्यात मुख्यमंत्र्याक विचारपा जाय आनी हे मडगांवां खास मडगांवचे जी हें चल्ल्या मांडावळ चल्ल्या तेजेर विचारपा जाय. आतां ही म्युन्सिपालिटी तुमी रिन्युवेशनाक 14 कोटी दाखयतात. तुमी रावणफणाचो ब्रीज तुमी आतां 75 कोटी दाखयतात. हे अशे कोट्याचे कोटी करता तुमी. गोंया राज्य सद्याक रीण कितलें आहा तें पयलीं लोकांक सारको आंकडो दियात. पब्लीक हें करात ऑडिट करात आनी मागीर तुमची पळय हे बारीक बारीक पळय ही पळय गुंडिलसांवां आसा पळय न्ही म्युन्सिपालिटी सांगूंक सोदता आमच्या माननीय प्रमोद सावंताक सांगूंक सोदता मुख्यमंत्री बाबा की मडगांव म्युन्सिपालिटीन रिन्युवेशन करपाक मडगांव कितें जाल्या म्युन्सिपालिटीक जालां कितें सगळी बरी आसा पद्दतशीर आसा फक्त लोकांची कामां जायना थंय. कांयच जे पळय रेव्हेन्यू येवपाक जाय पळय गजाल्यो पयर तो आतां आमी इतले व्हडले हायक केल्या इतले टॅक्स वाडले हें वाडले हायक केले तो चेअरपर्सन व्हडले तोंड घेवन सांगतालो 1 म्हयन्याक सगळे गाडे काडटा म्हणून सांगतालो. खंय गेले ही जी पळय तुमगेली पळय ती वोट बँक आसा पळय ती दादागिरी आसा पळय न्ही हे लोकांक स्पश्ट लोकांक खबर आसा. आजकाल लोकांक तुमी कांय सांगपाचें उरूं आतां हे 2000 आतां तुमी 27 कळटा तुमकां लोक सगळे सादूर जाल्ले आसा आनी आमी हे मडगांवान सगळ्या लोकांक सादूर केल्ले आसा आनी त्या भायर आनीकूय बऱ्याचे भायर सरले आसा सादूर जावप करपाक. Multi-story parking was proposed. There was this news that the government wanted to remove all the idle lying vehicles, cars in the city. And those cars, as per the estimate, it was about 180. And the structure was accommodating 180. So what's the point of wasting money? If you remove those cars, you already got parking for those 180 cars. And secondly, as Savio says, once you remove the ramps, the number of cars should increase instead of decreasing. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.